नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। 50 रुपयान वाडलो घरगुती सिलिंडर, जाल्यार वेवसायीक गॅसूय 350 रुपयान जालो म्हारग। उण्या दाबाच्या वायरीचेर पडली उच्च दाबाची तार, वायडोंगर पार्शेच्या 8 घरांतल्या लायटीच्या सामानाचे जाले लुकसाण। धा परस चड टायरांच्या गाडयांक अनमोल घाटांतल्यान वचपाक दियात परवानगी, ना जाल्यार करतले आंदोलन। खानापूर ट्रक धनी संघटना आनी गोंयच्या लॉरी संघटनेची शिटकावणी। जाता तितले बेगीन पुराय करतलो सांगेच्या रस्त्यांची कामां, मंत्री सुभाष फळदेसायाचें आश्वासन। येरादारी नेम मोडून पळ काडिल्ले रशियन पर्यटकाक पुलिशेन काडलो सोदून, तलावां वांगडाच नेम पाळपाचोय दिलो उपदेश। आनी दाबोळे विमानतळ टर्मिनला भायले कॅमेरा करत दुरुस्त, समाज वावुरपी शंकर पोळजेची मागणी। आता खबरो विस्तारान। 6 म्हयन्या उपरांत आता परतून एकदा घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडराचे दर सरकारान वाडयला। ताका लागून सामान्य जनतेक म्हारगायेचो बरोच फटको बसला। घरगुती सिलिंडरा फाटल्यान 50 रुपया जाल्यार व्यावसायिक सिलिंडरा फाटल्यान 350 रुपया वाडल्या। घरगुती सिलिंडराचो दर आता वाडून 1117 चेर पावला, जाल्यार व्यावसायिक सिलिंडराचो दर 2180 चेर पावला। वो प्राइस आता लास्ट मंथ आसलो 1067 रुपीज आनी रातच्यान म्हणजे रातचे 12 सावन रेट चेंज जाल्या आनी 50 रुपया तितून इनक्रीज जाला। सो आता जो घरगुती गॅस आमी डॉमेस्टीक म्हणटा पळय तेजो प्राइस आता 1117 रुपीज जाला। तसोच कमर्शियल जे हॉटेल लायनींग बीन पळय जे सिलिंडर्स वापरता तेजो 350 रुपया 50 पैसे तितून वाड जाल्या। आनी लास्ट मंथ जेन्ना पळय तेजो प्राइस आसलेलो 1830 रुपया 1830 रुपया आसलो आनी आतां तितून 350 रुपयाची वाड जाल्या। लास्ट तेज्या पयलीं लास्ट मंथ आसलो 2100 रुपया, तेन्ना तितून तो रेट कमी जाल्लेलो। 3 सिलिंडर पळय फ्री म्हणटा पळय तशें अजून आमकां कांय अपडेट ना, पण जे ऑयल मिनिस्ट्रीची गायडलायन्स आसा पळय त्या प्रमाणे ते 3 सिलिंडर फ्री म्हणटा पळय न्हू ते जे प्रायम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना पळय जी आसात आनी जे बिलो पॉवर्टी लायन पळय जे पळय कोण आसा पळय तांकां तेंच्यांनी कनेक्शन्स घेतल्या पळय तांकां म्हणून अशें हांवें ऑयल मिनिस्ट्रीच्या गायडलायन्साच्या प्रमाणे ते इन्फॉर्मेशन म्हाका खबर आसा, पूण आमकां अजून ऑफिशियली तशें कांय येवंक ना अजून कित्याक आनी ती 3 फ्री सिलिंडर ते PM अंडर म्हणजे उज्ज्वला योजने अंडर कोणाक कनेक्शन आसा पळय तांकां ते आसा, म्हणजे नॉर्मल अशें BPL आनी APL अशी कार्ड आसा तांकां ती अजून हे करूंक ना, पूण सरकाराचे ते डिसिजन। बुधवारा सकाळी वायडोंगर पार्से ह्या वाठारांत उच्च दाबाची वीज वाहिनी उण्या दाबाच्या वीज वाहिनीचेर पडून 8 घरांक बरेंच लुकसाण जालां। सुमार 8 घरांतले लायटीचे मीटर, टीव्ही, फॅन, फ्रीज तशेंच हेर लायटींचेर चलपी सामान शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यानी बाळ्ळे। पंच तशेंच थळावो आमदार जीत आरोलकारान येवन पळोवणी लेगीत केली। शॉर्ट सर्किट जावन बरेंच लुकसाण जालां, देखून सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पावणे 7 असो जाला। आवाज इलो वाडल्यान आवाज वाडल्यान येतकने आमी लायट पाट करून बंद घातली। म्हणजे आग पेटली, आमच्या फ्रिजाकय आग पेटली, एका बटनाक वयल्या आनी इंडक्शन गॅसाक काय माझ्या फटाफटा जावंक लागली। मीटर जवळ आता आमकां कळना न्हू काय जाला आनी काय ता लायट इल्या शॉर्ट कांयच कळना।
आणि बल्ब माझे गेले 2-3 सारखे पटपट करून फुटानच गेले. 3 बल्ब माझे गेले आणि बाकीचे हे आता असत काय ना असत ते आमकां कळना. आता कशी सांगपाची कितकी येतली ती. पंच येयल्ली सुनीता बुगडे पंच येयल्ली तेका आपयली आमी. ती येयली आणि आमदार येयल्लो जी दारोलकार येयल्लो. सकाळी लायट येयली आणि एकदम पॉवरफुल अशी फाक 2 फावटी हे जालो 7 आता किती गेला तुमचे मीटर जळला. मीटर गेलो आणि हे ट्यूब लायटी फ्री. आता टीव्हीचे बी सांगूंक शकना तुका कित्याक म्हणजे टीव्ही बंद आसली. आणि जेव्हा लायट येतली कनेक्शन दितले तेव्हा आता जावंक शकता. पंचायत येयल्लो आमदार बी येवन गेल्यात. पंच मेंबर आमचो येयल्लो सगळे जाण हे करून गेले. पण तलाठी बी तशें कोण ना कोण अजून तशें कोण येवंक ना. उडे आता टीव्ही बी जर गेली फ्रीज गेलो जाल्यार ही लुकसाणीच न्हू सगळी. आता हे बारीक बल्ब हे बी म्हणतो घालूं येता. मीटर आता म्हणतो तेंच्यांनी दिता म्हटले घाल चेंज करून दिता म्हटले. इलेक्ट्रीक ते सांगताले आता मीटर हाडून घालता म्हणून. पण अजून काय आमकां सांगूंक ना चार्ज बी काय असो हे करतले आमी म्हणून. गोंय आनी खानापूर ट्रक मालक संघटनेन 7 तारखे पयलीं मोले ते अनमोड रस्तो अवजड वाहनांक लागून उक्तो करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. नाजाल्यार मोले ते बेळगांव मेरेनचो रस्तो सगळ्या वाहनां खातीर आडायतले अशी शिटकावणी टेम्पो आनी लॉरी मालक संघटना सचिव अनुराग च्यारी हाणें दिली. दोन 2018 रामनगर गोवा जो नॅशनल हायवे 748 आसा हो ह्या रस्त्याचें काम करपाक लागून बंद म्हणून नोटिफिकेशन आयिल्लें. सो कॉन्सिक्युटीव तेच्या उपरांत परत 7/11/2020 परत एक नोटिफिकेशन आयलें की सगळ्या तरेच्या गाडयांक लागून ह्यो रामनगर अनमोड गोवा हायवे जो आसा तो बंद टील द कंप्लिशन ऑफ सब्जेक्ट वर्क. म्हणजे पूण आतां अशें जाल्ले कडेन आसा की 4 व्हिलर बसीस ह्यो ओपनली ह्या रस्त्याच्यान मुवमेंट करता आणि फक्त मल्टी एक्सल व्हेकल्स ज्यो आसा त्यो ह्या रस्त्या वयल्यान बॅन. खानापूर असोसिएशनमधून बोलतोय. 2018 पासून जवळपास आम्ही कमीत कमी 5-6 वेळा कारवार DC साहेबांना जाऊन भेटून आलो. पण ह्याच्यावरती काही तोडगा आजपर्यंत काढलेला नाही आहे. वेळोवेळी आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केले की आम्हाला रस्त्याचं काय तर व्यवस्था करा. कारण प्रत्येक वेळेला काय होते मोठ्या गाडीसाठी मल्टी एक्सलसाठी तिथून चोरला बंद केले किंवा अनमोड बंद केले असं करून तर नाही काय आम्हाला कुठनंही जाण्या येण्यासाठी रस्ता त्यांनी ठेवलेला नाही. आणि जे आता आम्ही कारवार मार्गे येतो प्रत्येक वेळेला आम्हाला एक्सेस म्हणजे डिझेलचे जवळपास 6,500 रुपये आम्हाला एक्स्ट्रा मोजले जातात. जे आम्हाला उरतात त्याच पैशामध्ये आम्ही ते हे केलं जातं आहे. कारण भाडं वाढून मिळत नाही. त्याच्यामुळं गाडीवाला हा खानापूर तालुका असू दे किंवा धारवाड असू दे हुबळी असू दे काय किंवा गोवा पण असू दे यांना एवढं म्हणजे त्या पैशाचं म्हणजे प्रॉब्लेम क्रिएट झालेला आहे की त्यांनी व्यवस्थित त्यांचे हप्ते भरू शकत नाही काय नाही. प्रत्येक गाड्या बहुतेक असे भरपूर गाड्या आहेत ज्यांना सीझिंग केलेलं आहे. मग असं गाडीवाल्यावरती एवढा त्रास आता आलेला आहे की ह्या रस्त्याचा काय तो निकाल त्यांनी करावा. न केल्यास 8 तारखेनंतर आम्ही गोवा असोसिएशनबरोबर सोबत राहून इथं गोवा बॉर्डरला आम्ही स्ट्राईक करायला जाणार. सांग्यातले रस्त्यांची कामां जाता तितल्या बेगीन पुराय करतलो थळावो आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसायान आश्वासन दिलें. बुधवारा हॉटमिक्स डांबरीकरणाचे उक्तावणा वेळार तो उलयतालो.
10 वार्डांचेर साधारण ते 25 किलोमिटराचे हॉट मिक्सिंग एक 5 वर्सां परत एक फावटी आमी घेतिल्ले आसा. म्हाका दिसता की आमी 2000 म्हणजे पयल्या टर्मान भितर संपूर्ण म्युनिसिपालिटीचो वाठार आसा प्रत्येकाच्या वार्डान भितर घरा कडेन हॉट मिक्सिंग केल्लें आसा आनी परत एक फावटी एक 25 किलोमिटर्स लायन आसा ती आमी सँक्शन करून हाडिल्ली आसा. साधारण ते 4,60,00,000 रुपयाचें हें काम आनी 25 किलोमिटरा पर्यंत ही व्याप्ती आसलेली. ताजे खातीर आमी हें काम सुरू केल्लें आसा. म्हणून एक बरें दिसता की आयज विकासाची कामां बऱ्या मोठ्या प्रमाणात जावपाक जाय. पयलीं आमी 1 म्हयन्या पयलीं हांगा जो दांडो टू मिरेकल्स जो रस्तो पयलीं फोडलेलो त्या रस्त्याचेंय काम केल्लें साधारण 1,20 lakhs आनी आतां परत एक फावटी हो रस्तो घेतिल्लो आसा. दुसरें एक काम आमचें व्हडलें काम आसलेलें तें हांगच्यान कनेक्टींग आमचे सावर्डे मतदारसंघांक वचपी रस्तो तो परत एक फावटी 4 कोटीचो गुणामळ मार्गीचो आसलेलो तेय रस्त्याचें काम निविदा जाल्ले आसात आनी आमकां वर्क ऑर्डर मेळपाच्या वाटेर आसा. पयलींचें सँक्शन जावन आयज आमकां वर्क ऑर्डरी मेळटली. संपूर्ण वेगवेगळ्या पंचायत क्षेत्रांत भितर हाचे फाटल्यान आतां इमिडिएटली आमी हाचे पयलीं आमी मलकर्णे संपूर्ण रस्त्याचें काम केल्लें. आमचे हातूंत भितर वचपाचें इंडस्ट्रियल इस्टेटीक वचपाचें ह्या म्युनिसिपालिटीक आनी पार्टली उग्या पंचायतीचें हेंय काम केल्लें. आयज हें काम आसा. म्हाका दिसता की ह्या एका वर्सा भितर अनेक PWDच्या मार्फत आमची अनेक कामां जाल्लीं आसात. हे जे पळय सद्या आतां आमचो हें चालू आसा न्हू रोड ते एक बरी हेजी गोश्ट आसा. तशेंच आनी जायतीं कामां आसा. हो रोडूच अशें म्हण न्हू. ह्या पयलीं आमचे MLA एक्स MLA जो पळय आसा प्रसाद गांवकार ताणें जायतीं कामां पास करून हाडलेलीं आसा ती तशींच पडलेलीं आसा. हॉस्पिटल चालू आसा तेजें पोलीस स्टेशन एक जावपाचें आसा. ब्युटिफिकेशन संगीत मॅरेज जावपाचें आसा. बँड वाड्यार तो पूल तसोच उरलेलो आसा. तेन्ना हांव सुभाष फळदेसाय साहेब मागतां जाता तितले बेगीन ही जी पयलीं जी कामां आसा प्रसाद गांवकारान करून हाडली पास करून हाडली ती पयलीं कंप्लीट करपाची. आतां एक पूल आसा बॅनर जो पळय आसा न्हू म्हाका तेजी गॅरंटी दिसना. आतां पावस लागीं पावला ते म्हाका सेल्टींग जे पळय मारला ते उडोवन हिंग पावपाचें आसा सावड्डे सांग्यारसान सावड्डे ते सेल्टींग पावपाचें अशी म्हाका खात्री दिसता. तेन्ना हे जे संत गतीन जे पळय ब्रिजाचें काम चल्लां ते कॉन्ट्रॅक्टराक मातशें हें करचो दोगां हाडून तेजेर मातशें काम फास्ट करपाक तें. दुसरें हो जो आतां डांबर जो घालता आमचो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल हो एक बरो सक्षम आमचो हे जालो मिनिस्टर जाल्लो आसा. आनी तशेंच तेणें काम करपाचें आनी पयलीं रावपाचें ताजो सारकोच आमकां मिनिस्टर जायो ह्या गोंयांत. जो भेदभाव करनासतना दोगांची कामां करता तसलो आमकां मिनिस्टर जायो. तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच आमच्या निलेश काब्राल देव बरें करूं म्हणटा. रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर फाटल्या सप्तकांत हरमला मोहीम चालू आशिल्ली. येरादारीचे नेम मोडून पळ काडिल्ल्या रशियन पर्यटकां मेरेन पावपाक निमाणे कडेन पुलिशेक यश आयलें. मंगळारा पेडणे पुलिसांनी ताका सोदून ताब्यांत घेवन माफी मागपाक लायली. येरादारीच्या नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान पुलिशेन ताका 20,000 दंड घालो. हेल्मेट आनी पयशे नाशिल्ल्या कारणान हांवें पुलिसांक भिवन पळ काडलो. केन्नाच येरादारीचे नेम मोडूंक नाकात. पुलिसांनी घाल्ल्या येरादारीच्या नेमांचें पालन करचें असो संदेश रशियन पर्यटकांक दिलो. To send a message for you. If police stopping you, you stop. Don't run away like me. I made a mistake. I was scared and I didn't have any money with me and helmet, so I just ran away. Don't do this. It's very bad. Please follow the law and listen to the police. They know better than you. दाबोळे विमानतळ टर्मिनल बिल्डिंगेच्या भायर कॅमेरे चालू नाशिल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उपरासला. देखून विमानतळा वयले CCTV कॅमेरा दुरुस्त करपाची गरज आसा अशें समाज वावुरपी शंकर पोळजे हांणी सांगलें. गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडटले जाल्यार बस स्टँड पार्किंग सुवातीचेर आनी उक्त्या जाग्यांचेर CCTV कॅमेरा बसोवपाची गरज आसा अशें पोळजेन सांगलें. सरकारान ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करपाची मागणी शंकर पोळजेन केल्या.
सेफ्टीच्या हितान लोकांच्या चिंता कित्याक आयज कॅमेराज जे व्हेरी इम्पॉर्टंट सारखे आनी आयज दाबोलीम एअरपोर्टाचेर एज पर माय नॉलेज कॅमेराज ना आनी आसात ते वर्किंग कंडिशनान ना म्हणून दाबोलीम एअरपोर्टार कसलो इन्सिडंट जालो जाल्यार केसीस बिसीस सॉल्व जायना. सेकंड थिंग पार्किंग लॉट आहा आनी पार्किंग लॉटान जर कोणाची गाडी चोरये गेली जाल्यार आनी कितें जालें तुमी कलेक्ट करतात मरे दिसाक एक वराक तुमी 50 रुपया काय 60 रुपया कितें कलेक्ट करता सो ते पयशे कलेक्ट करून आमकां ते फेसिलिटीज मेळना न्हू कितें केव्हा घालपाक जाय तुमचे ते हें म्हाजी जर गाडी गेली सपोज एक 4-5 लाखाची कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता तुमी मागीर नाचयतले मरे आमकां. सो म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट कितें रे की दाबोलीम एअरपोर्टाचे ईच एंड एवरी जो पॉयंट आहा एंट्री एक्झीट पार्किंग कितें लोकांचे अरायवल हेचे कडेन सगळे कडेन कॅमेराज कंपल्सरी आसपाक जाय. बेश्टे आमी वी आर अ टुरिजम स्टेट आनी तुमचे कॅमेरा ना म्हणून आमचें नांव पिड्ड्यार जावंक शकता कित्याक गोवा सद्याक क्रायम रेटीन हाय आहा सारकें आनी आमचें नांव इंटरनॅशनली ग्लोबली पिड्ड्यार जालेलें आहा सारकें. सो म्हाजी कळकळीची विनंती की ह्या दाबोलीम एअरपोर्टाचेर जे कॅमेरा आहा ते एक्टीव करा आनी ज्या जाग्यार ना थंयसर बऱ्यांतले बरे हाय रेजोल्युशन कॅमेराज घाला जेणे करून 100 मीटर सुमार दिसतले अशें. आता रस्त्याचे डांबरीकरण केले जाल्यार फुडल्या 2 म्हयन्यांत पावसाक लागून ते रस्ते व्हांवन वतले. ते खातीर पावस काबार जाल्या उपरांत पुराय मतदारसंघातले रस्ते डांबरीकरण करतले अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान सांगलें. बुधवारा चोपडेच्या कुर्बनवाडो ते फेरी धक्क्या मेरेन रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. चोपडे कुर्बनवाड्याचेर आसा आनी हॉट मिक्सिंग रोड हॉट मिक्सिंग हे सुरवात केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता आख्ख्या मतदारसंघात सगळ्यात पयली सुरवात आमी कुर्बनवाड्यांतल्यान केल्या आनी खरेंच बरें दिसता की कितलोसो तेंप जालो रोड्स म्हणटा ते रोड्सांचो इश्यू जाल्लो आतां अंडरकेबलिंग केला ते रोड खणल्यात आनी ते आमी प्रायोरिटीचेर घेतले. पावसा पयलीं सोलिंग आनी डांबर घालप हे प्रायोरिटीचेर घेतलेले आहा आनी ते आमी करतले. सो ह्यो आयज टेंडर आमी 57 लॅक्साचो इंटरनल आगरवाडे चोपडे इंटरनल रोड जितले आहात तितले आमी हॉट मिक्सिंग करतात आनी हे आगरवाडे चोपडे जाल्या उपरांत नेक्स्ट विलेज घेतात. पूण तेच्या पयलीं आमकां गरज आहा जे अंडरकेबलिंग केले ते सोलिंग आनी डांबर घालप इम्पॉर्टंट आहा कित्याक आतां जर पावसान आमी ते जावन पावसान जर एप्रील मे म्हयन्यात जर हॉट मिक्सिंग करूंक गेले जाल्यार ते व्हांवन वयतले. तेका लागून पावस जावन एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीचे फूल कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ते हॉट मिक्सिंग जातले. नवे वाडे वास्कोच्या नानक नगर वाठारांत सुमार 6 दुचाकींक उजो लागिल्ल्याची घडणूक मंगळारा फांतोडेर 3:30 वरांचेर घडली. दुचाकी धन्यांनी घातपाताचो दुबाव उक्तावन वास्को पुलीस स्टेशनार नवळख्या आड कागाळ दाखल केल्या. हे विशीं वास्को पुलिसांक म्हायती मेळटकीच घडणूकदार वचून पंचनामो केलो. काल रातचे जे 3:30 3 o'clock 2:30च्या तियामध्ये 5 गाडये कोण तरी उजो पेटयले आनी तेतूंतलो एक बायक म्हाजी आशिल्ली एक्टिवा डिओ सॉरी आनी हे इन्सिडंट अशें ना की एकूच बायक म्हणून ना म्हाजे फ्रेंडाचे आनी म्हाजे भाड्यान कोण रावता तेजे बायक आनी म्हाजे वळखीचे ते 2 जाणांचे बायक टोटल 5 बायकां जोडयला आनी ऑलमोस्ट हे 3 बायक काबार जाला आनी एक बायक जे 50% बंद जाला. सो हे असलो व्हडलो जो एक इन्सिडंट दिसपाक धाकटो दिसता पूण व्हडलो एक इन्सिडंट जाला आमच्या वाड्यान. केन्ना अशें इन्सिडंट जावंक नाशिल्ले. पयलीं जाताले कोण ब्लेड मारताले गाडयेक कोण जे सिटाक ब्लेड मारताले कोण जे आरसो फोडटा आशिल्लो कोण जे गाडयेची चावी चोरता आशिल्ले पूण असले व्हडले केन्ना इन्सिडंट जावंक नाशिल्ले. असले इन्सिडंट जाल्यार फुडें आनी जावपाचें ना जाल्यार म्हाका दिसता की पुलीस हे एका स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी एक बरो जो कायदा करपाक जाय की कोण जे लोक कोणी आसपाक शकता ती वाड्याचे बी आसपाक शकता भायले बी लोक आसपाक शकता आनी दीस इज प्लॅन जे गाडी जळयला ते दीस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड दीस इज एक्ट ऑफ ह्युमन नॅचरली जावंक ना हे कोण तरी मुद्दाम जे मायट बी कोण जे रिवेंज घेवपाक लागून बी करपाक शकता मायट बी जे कोण तरी न्युसन्स कोण तरी अननोन पर्सन बी येवन करपाक शकता. सो हांव मागणी करता पुलिसां कडल्यान की तेजे वयर जे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन कोणाची गाडी जळप पळय तांकां जस्टीस मेळपाक जाय इतलेंच म्हाजें मागणें. माशेलच्या देऊळवाड्यार दनपारच्या 2 सुमार अचकीत रस्त्या कुशीकच्या सुकिल्ल्या झाडांक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाक कैद करून लेगीत अजून ते घडणूक थळार पावंक नाशिल्ल्यान थळाव्या मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. ह्या वाठारांतल्या लोकांक हो उजो कसो नियंत्रणात हाडपाचो असो प्रश्न उप्रासला.
बाबा हांगासर सामको इस्कॉला कडल्यान शारदा इस्कॉला कडल्यान उजो पेटत येयलो तो सोमतो बाबा देववाड्यार हांगा पावलो आसा सामको आतां देवळा कडेन पावपाचो आसा सगळीं हांगासर घरां आसा आनी ह्या घरांक उजो पेटत जाल्यार आनी माणसुकीन आनी आजून फायर ब्रिगेड हांगा पावली ना आनी पळय आतां हो सगळो धुवरेता तेवटे उजो पेटला हेवटे उजो पेटला आनी सगळे हांगा सरले बाबडे सगळे लोक पायपां घेवन तो उजो पालोवपाक जाता इल्लो ट्राय करता तर आमचे कडेन तें जमना केन्नाच्यान वता सर हो सकाळी उदोळच्यान 2 कितें लागलोलो तो अजूनूय पेटता फायर ब्रिगेड फायर ब्रिगेड तर अजून पावूंकूच ना 2-3 कडेन फोन केले अजून पावूना मोठ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात उजो पेटत जाल्यार सगळीं घरां वचूंक शकता ही अजून उजो पालोवना ना अजून उजो पालोवना चालू आसा आनी सगळीं झाडां आनी ती झाडां सुकलेलीं आहा आनी ती कुरकुरीत जाल्ल्या कारणान ती सगळीं पेट्टा पोनां सगळ्यो खोलयो आहा त्या डोंगरांनी आतां कोण वयता मंगळारा राती म्हापशा वाठारांतल्या लायटीच्या खांब्याक अचकीत उजो लागलो खांब्यार हेर वेगवेगळे केबल्स आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो उपरांत थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी हो उजो नियंत्रणांत हाडलो हो उजो लागिल्ल्यान कसल्याच प्रकारची जिवीतहानी वा कोणाचेंच कसलेंच लुकसाण जावंक ना कोणे तरी खांब्या सकयल कोयराक उजो घालत तो उजो केबल्सांक लागून अख्ख्या खांब्याक उजो लागलो अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यान दिली रनिंग कॉलर येयलो की ओल्ड म्युन्सिपाल्टी कडेन उजो लागला ट्रान्सफॉर्मराक आमी तुरंत गाडयेन टर्न आउट केलो गाडयेन आमकां मातशें कन्स्ट्रक्शन जालें कारण ह्या टायमार गर्दी आसता तुमी जाणां ते सायड घेत घेत आमी हांगा पावले पयलो कडेन वायरी जळटात ते वायरी थोडे तुटून पडलेले आहले तशेंच आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाकूय इन्फॉर्म करपाक लायले तर तेंचे स्टाफ ऑलरेडी थंयसर आसलो पयलो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो तांकां विचारलें आमी शटडावन केला काय ना जाण तेणी ओके म्हणलें शटडावन केला आमी तुरंत फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी तो उजो पालयलो सो तांकां आमी विचारलें फ्रॉम दी जो रिस्पॉन्डर आसलो पळय तांकां आमी विचारलें ते म्हणटा हांगा कोण तरी सकयल तेच्या फोनान उजो घालता सदांच कोण तरी घालता पळय तो कोण तो आमकां खबर ना तो उजो घातल्या कारणान तो उजो पेटत वयर गेलो वायरीक पेटोवन ती वायर पेटत वयर गेली तरी तेंच्या लोकांनी थंयसर तिगळ्या दिगे घालचे पडली ते मारून ती उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो सो तेंचे बी बरें आतांच तेंचे प्रयत्न करून तो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो कोंकणी भास ही भारतांतल्या हेर भासांसारकी म्हत्वाची आसा अशें मुखेल सोयरी सुलक्षणा सावंत हिणें पेटूल कार्यावळीक सांगलें बुधवारा कोंकणी भाशा मंडळान म्हापशा वाठारांत भुरग्यां खातीर पेटूल कार्यावळ आयोजीत केल्ली फाटले फावट काणकोण केप्यां सांखळे सारक्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली अशें कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगवाळ हांणी सांगलें ह्या कार्यावळीक वेगवेगळे माणकुल्या भुरग्यांनी वांटेकार जाल्लीं फेसबुक पेज आसा आनी पळयताले की वेगवेगळे कार्यक्रम जे जाले आतां मेरेन ताका आमकां आनी जायती कवरेज मेळिल्ली आसा हांव तुमकां सांगू खाशेलेपण कितें ह्या कार्यक्रमाचें खाशेलेपण हेंच आसा की कोंकणी भाशा मंडळाचो कार्यक्रम जाता कोंकणी भाशेन जाता भांगरभूंय हो एकच आमचो वर्तमानपत्र आसा पण सगळ्या मराठी आणि त्याच बरोबर इंग्लिशचे पेपर आसा हांच्यांनी योग्य रितीन जो आसा पळय कोंकणी भाशा मंडळाच्या कार्यक्रमांक कितलीच सुपारी दिल्ली आसा आनी तांणी सांगलेलें आसा की ह्या भाशेच्या मळाचेर जे आसा योग्य रितीन काम चालू आसा भाशा मंडळ इतल्यो सगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटना तो कशें शक्य जाता हाचो प्रश्न खूब जाणांक पडटा त्या फेब्रुवारी म्हयन्यांतूच 4 कडेन पेटूल आमकां घडोवन हाडपाचो आमकां यश मेळ्ळें काणकोण पेडणे सांखळे ह्या 3 कडेन पेटूल जावन आतां म्हापशान पेटूल ह्या वर्सा खातीर थोडोसो विसव घेतले आनी फुडल्या जून म्हयन्यांतल्यान परत पेटुलाचो प्रवास सुरू जातलो हे करता आसतना म्हापशान आमकां साबार संस्थांचो साबार कार्यकर्त्यांचो सहभाग मेळ्ळा बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्र जावं किंवा सेंट झेवियर्स महाविद्यालय जावं
हांचे कार्यकर्ते आमकां हांगा आदार करतात. पालक, शिक्षक आणि व्यवस्थापन मंडळ ह्या घटकांनी एकठांय येवन निस्वार्थी भावनेन काम केलें जाल्यार शाळेची प्रगती निश्चित आसा अशें मत EDCचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी उक्तायलें. दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा उच्च माध्यमीक विद्यालयात सुसज्ज अश्यो केमिस्ट्री आनी कंप्युटर सायन्स प्रयोगशाळा स्थापन केल्यात. दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्ये हांच्या हाजेरीत ह्या प्रयोगशाळांचें उक्तावण केल्या उपरांत तानावडे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. EDCच्या CRS उपक्रमा खाला 33 लाख रुपया खर्च करून प्रयोगशाळांनी साधन सुविधा उबारल्यात. ह्या सुवाळ्याक EDCचे व्यवस्थापकीय संचालक BS पै आंगले, आदले सभापती राजेश पाटणेकर, विजय सरदेसाय आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. Institution have provided the best of infrastructure, best of technology. Now what is lacking from your side is hard work. If you are hard work, the institution, infrastructure, technology, if all three gets added, nobody will stop you also from success. So for success, the rocket science now, it is not big high-fi thing. It is a खूपशा भुरग्यांक तुमकां कशें दिसता? No, I don't have that much IQ. I don't have that much intelligence. That is all okay. But studies are always said, if you go through research, you can go through Google, you can get it on your mobile. What it says, technology or IQ brings you to certain levels. But after that what? It is the hard work. So if you put your hard work, logical hard work, scientific hard work if you put, with this technology which the institution has, success is 100% yours. त्यामुळे भुरगी घडोवपाचें काम जे आसा हे शिक्षक सतत करत आसता आनी हे सगळें करता आसतना मॅनेजमेंटाचो ताका हातभार लागप होय तितलोच म्हत्वाचो आसा. कारण आमी पळयतात की पालक शिक्षक आनी आमचे मॅनेजमेंट हे तिनूय जर एकठांय जर बऱ्या तरेन चल्ले आसत जाल्यार खंयच्याच हायर सेकंडरी आसत खंयचीय संस्था आसत तिची उदरगती सदतीच फुडें वता. म्हाका एक खूब बरें दिसलें कारण आमी CSR फंडाच्या माध्यमांतल्यान ह्या हायर सेकंडरीक लागून आमी कंप्युटर लॅब आनी सायन्स लॅब दिवपाक शकले. कोविड-19चेर जाल्ल्या वाशिनीकरणाच्या वखदांचो दुश्परिणाम म्हणून भारतात काळजाच्या आणि डायबिटीसाच्या दुयेंतीत 4 ते 5% वाढ जाल्या अशें WHOची आदली विज्ञानीक आणि स्वामीनाथन फाउंडेशनाचे अध्यक्ष डॉ. सौम्या स्वामीनाथन हिणें सांगलां. भारतांत फाटल्या 3 वर्सांत 90% कोविड वाशिनीकरण जालां ही बरी गजाल आसा. पूण हो व्हायरस म्युटेट जायत आसा ताका लागून काळजाचो आताक येवन दुयेंतीक मरण येवपाचें प्रमाण वाडूंक शकता अशी भिरांतूय तिणें उक्तायली. ते खातीर सतत काळजी घेवप गरजेचें आसून ज्येष्ठ नागरीक आनी कमी प्रतिकार शक्ती आशिल्ल्या लोकांक बुस्टर डोस घेवपाची गरज आसा अशें स्वामीनाथन हिणें सांगलें. I think today we are in a much better position. We don't have to panic, we don't have to worry. A large part of the Indian population has been vaccinated. So we have built up good immunity against this virus. But there's also always a small risk that the virus will mutate in a way in which it is able to overcome that vaccine-induced immunity. This is why continued surveillance is important to keep track of the variants. What is now very well established is the fact that after COVID infection, the risk of heart attacks goes up, the risk of stroke goes up, the risk of diabetes goes up. So SARS-CoV-2 virus is having an impact not just for that period of short time of 7 or 10 days, but it is having a longer term impact on our systems. And therefore that needs much more scientific study. We need to find out ways to prevent and treat that. So the risk of getting a heart attack after COVID is about 4 to 5 times higher than a risk of getting it after a vaccination. So people sometimes highlight only the vaccination part but forget that the COVID infection itself is actually the main risk factor for them. A third dose is recommended for all, but particularly for vulnerable groups. So if you're over 60 or if you're over 50, you have underlying conditions like diabetes or hypertension or heart disease, it's always good to take that third dose, which is a booster dose. Following that, we have not made any recommendation on whether 4th, 5th, 6th doses are needed. Some countries are doing it, but there's not clear scientific evidence on that. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.